कुटुंब बापा आमी जमल्या एका साळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियोंक रेखता पोवेसानान आमकां नवो जीव दिवं तुजी भुरगीं कर आमकां पोवीत केल्याय पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताचे कृपे सासनीक जिवीत आमकां जोडून दिलाय एक कुटुंब बापा आमी जमल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो आज इगर्ज मारता भाग्यवंत मार्क शुभ वर्तमानकार हाचे फेस्त आचरण करूंक आपोवणें दिल्लें आसता आमकां समेजता एक भोव अपुरबायचो अवकाश त्याच समज जेजू क्रिस्तान दिल्ली शिकोवन परत आमच्या जिवितांत हाडून नियाळ करून ताचो पाटलाव करूंक अशें आसता आज आमकां असले शिकोवन फावो जाता वसात सगळ्या संवसारार आनी सगळे रस्त्याक शुभ वर्तमान परगट करा वय खंडी जावन असल्या एका शेवटान आमी हर एक दीस सकाळी उठोवन हांगासर आमी टेंपलाक येता ताका अर्घ दिता ताची स्तुती गायता अशें ताचें उतर आयकोन ताचे वयर नियाळ करून आमचें जिवीत भावार्थ वयर आमी थीर करता तर त्याच जेजू क्रिस्ताचो पाटलो आमी करता आसतना खंयच्याय रितीन आमी चुकोवन पडल्या नंतर ह्या आमच्या जिणेंत आमी पातकांक बली जाल्या नंतर ह्या वखदां कालतेपणान ही सर पातकां आमी जेजू मुखार दवरया अशें अर्था भरीत ह्या मिसाच्या बलिदानां वांटो घेवंक आमकां आमी आयती करया. हांव पातकें सर्वपदुदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो दुनिया सांगता मनांत चिंतून तोंडार सरो वायट धरो आनी बरें सरो हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत म्हाका सदांच सांगपा प्रिये सगळ्या दिदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागी विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमचें काकोळट करूं आनी आमचें पातकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकोळट कर सोमिया काकोळट कर क्रिस्ता काकोळट कर क्रिस्ता काकोळट कर सोमिया काकोळट कर सोमिया काकोळट कर महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वेश्वराया
नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सोमिया देवा देवाचे शेम तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तू बापाच्या तुझ्या मोसाय आमचे मागे मानून घे पवित्र सांगाती देवाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या देवा उतरान पर घडलें शुभ वर्तमान लेखनेन दाखल करूंक भाग्यवान मार्कूंक तुवें विसलोय तसो संदेश सत म्हणून आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताचो विश्वासपणे पाटलाव करूंक आनी सस्नीक जिविता पाव आमकां आदार दे आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना सान पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप मोगाचनो तुमी समेस्त ल्हानविकाय पांगोरून एकामेकाचे सेवाक जाया पवित्र पुस्तक म्हणटा देव अंकाऱ्यांक पयस करता पूण कालत्यांक आपली दया दाखयता देखून देवाच्या बळवंत आताकाल तुमकांच तुमी कालते करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गोरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हणून सोदून भोंवता भावार्थांत तीर रावनो ताका तुमी मुखार रावा संवसारांत सगळ्यान शिंपडलेल्या तुमच्या भाव भयणीक तसलेच कश्ट सोसूंक आसात म्हणून उगडास दवरा पूण तुमकां जेजू क्रिस्ता थंय सासनाचे महिमेक आपूण दिल्लो देव सोर कुरपेचो दातार थोडो काळ तुमी कश्ट सोंसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां तीर आनी घट कर्ण स्थापीत करतलो ताका महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन म्हजो विश्वासी भाव म्हणून हांव लेखता त्या सिल्वराच्या कुमकेन ही थोडी उतरां हांवें तुमकां बरयल्यांत इस देवाची नीज कृपा म्हणून उतरांनी रुजवात दिवन तुमकां धैर्य दिवचोच म्हजो इरादो तर हे कृपेंत तीर रावा तुमचे बराबर विचून काडलेली
बाबिलोनांत आसा ती पवित्र सभा तुमकां सन्मान पाठयता. म्हजो पूत मार्की तुमकां नामान करता. मोगाच्या उम्यान एकामेका नामान करा. देवाचे उतार्ये. देवाचे व्हड उपकार. तुजो दृढ मोग सरेस्परा सदांकाल गिता गायनांनी वाकणतलो. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदांकाल गिता गायनांनी वाकणतलो. तुजो दृढ मोग सरेस्परा गिता गायनांनी वाकणतलो. तुज्या विश्वासी पोन संततेच्या संततेक परगडतले. कित्याक दृढ मोग सासनाक बळटा तसो तुवें तीर केलाय. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सरकार तुवें घालून दवरल्याय. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदांकाळ गिता गायनांनी वाकणतलो. मोळाब तुजी आसऱ्या नावडता सरेस्परा. भक्तांची सभाय तुजे विश्वासीपण वाकणता. कुपा वयर सरेस्पराक साम सारको कोण आसा. सर्गींच्या निवासामध्ये ताचे सारको कोण मेळात. तुजो दृढ मोग सरेस्परा सदांकाळ गिता गायनांनी वाकणतलो. उत्सवाच्यो बोबो मारून आणमोगो आसलेली पर्जा करीस बागे. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडांत ती चलता सरेस्परा. सदांच तुज्या नांवांतय ती आनंद भोगता. तुज्या नितिवंतपणांत वाचतली तांचे शुभामपण. तुजो दृढ मोग सरेस्परा सदांकाळ गिता गायनांनी वाकणतलो. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. आमी कुरसायलेल्या क्रिस्ताक परगडताव. तो देवाची पदवी आनी ताची जन्माय. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी 11 जण शिस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टीक पडोन म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रस्नाक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सतमानिना ताचेर केस्तेचें फर्माण पडटलें. सतमानतल्याक असर्याची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवसार सोडयतले. नव्या भासांनी उलयतले. सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारे कार कसलेय वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बाधक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरन तांकां ते बरें करतले. अशें तांच्या लागीं उलोवन जाल्ले उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबारून घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशीन ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांच्या सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी ताणें तांची शिकवण तीर केली. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जिवंत क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, हांवें येदोळूच सांगले प्रमाणे आज इगर्ज माता भाग्यवंत मार्को हाचें परब व्हडा
संभ्रमानं संतोषानं ताका मान दिवच्याक आचरण करच्या संदर्भे ताचें जिवीत आमकां एक आदर्श जावन आसा. मार्को वांजेला पैकी शिसां पैकी एकलो न्हय तरी तांणी बरयली ती शिकवण ह्या जेजूची उतरां आमकां सांगतात की तो निजायकी एक खरो शिसा बरी जावन जियलो म्हणून ताजें सगळें जिवीत म्हणजे जेजूचें सगळें मिसांव जिवीत ताका सारक्या रितीन कळीत आसले बरी तो ताच्या वांजेलांत उल्लेख करता. तुमकां 2 गडितां हांव तुमच्या मुखार दवरता. तें पयलें गडीत जावन आसा मार्कान बरयल्या 1 अध्याय 1 वळ अशें म्हणटा. जेजू क्रिस्ताची देवा पुताची सुवार्ता ही इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांत बरोवन आसल्या प्रकार आरंभ जाली. पळय, म्हज्या पुताक तुज्या फुडल्यान हांव धाडटलो, तो तुजी वाट तयार करतलो. अशें सुरवात केली ती भोव अपुरबायची उतरां 11 अध्याय 16 वळ 20 म्हळ्यार 11 अध्याय आयच्या सुवार्थेंत 11 वाक्य जावन आसा. पूण ते 11 जाण भायर सर वचून सगळ्यान प्रसार करूंक लागले आनी सोमी तांच्या सांगाता वावरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी तांणी तांची शिकवण थीर केली. वय मार्कून प्रत्येक जावन सुरविल्ल्या क्रिस्तवांनी खंयच्या रितीन भावार्था खातीर तांचें जिवीत कश्टार आसलें म्हणून उल्लेख करून आसलो. तांचे द पर्सिक्युशन अँड सफरिंग्स ऑफ द अर्ली क्रिश्चन्स हाचे वयर ताणें सर उल्लेख करून आनीक दृढ करून ताणें बरयल्लें आसता. आमकां एक ताणें आपोवणें दिलां खंयच्या रितीन आमकां कश्ट संकश्ट दगदवणे आयल्या वेळार कशें सांत पेद्रो आनी ताचेच परवी सांत मार्कूय खऱ्या भावार्थान उबे रावन ताचे खातीर आपलें रगत वारोवन जेजूची बरी खबर परगट केली म्हणून. तर आमकां आज तेंच आपोवणें दिल्लें आसता. आमी पास्कोचो काळ आमी मुंदोरनो आसता. जेजू परत परत दिश्टी पडोवन आपल्या शिसांक तो धैर्य दिता आसता. आमकांय तेंच धैर्य आज तो हाण दिता. तर आमी तयार आसाव गी. जर तर मार्क शिस न्हय तरी जेजूचें उतर आयकून आनी वाचून ताणें आपणाक ताची बरी खबर परगट करूंक जाता म्हणून रुजू केलां तर आमकां तें साध्य जायना गे. खंडीत साध्य आसा. खंडीत ताच्या साक्षी मुखांतर आमकां एक ताणें अवकाश करून दिला. तर आमी मोगाच्या भावांनी भयणी आमकां दिलो अवकाश आमी होगडायनाय भागार केसर आमकां अवकाश मेळटा जेजूची बरी परगट करूंक, ताच्या विशयांत उल्लेख करूंक आनी ताका साक्ष दिवंक आमी मुखार रावन तें बरी खबर तें बरें मेट आमी मुंदरसुया. तोच जेजू क्रिस्त आमच्या पैनांत आमच्या जिवितांत एक उजवाड जावन आमकां वाट दाखोवन दी. जीवन मुझे सोमिया वर्ते देने माका सोसारिया पोयना जावे करे बलिदा पात की जीने मुझे
नेना भेटोंक कशें उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा तुवें महिमेवंत केल्ल्या बागेंत मार्कोची परब सांबरा म्हणून तुका वाकानक हो दिनवास यज्ञ आमी भेटयता. आख्या संवसारार हर एका देशांत अडकळी नासतना शुभ वर्तमान परगट जावन आनी सगळ्या परजा मदें करप आवडत नंद हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमचें काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर कळे आनी सर थंय आमी तुका दिनवासोवंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे पवित्र सभा पवित्रतायेचे कोण जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गेंची शिकवण सगळ्या मनशाक परगट करच्याक तुवें तें धर्म बुनयादेर थीर आनी गट बांदून दवरलाय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराच्या नांवी येता ताका जय. उन सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तो पवित्र तोन सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यान दडोवन ही दनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचे. तेच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या वखदासाक करात. भावार्थाचा गट परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रग सवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रितिमागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्या ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत दमदुता, आविलाची सांत तेरेस, कुर्सोसो सांसवांव जेजूचे ल्हान फूल तेरेस आनी भाग्यवंत मार्क आनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वांतराने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे दीर्घवोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणे पडो दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शेणांतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या दत्ता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थेचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. माय मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. होच तो जिवंत जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा आपयल्या ती सुभागी. सुम्या तुमी म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, तुजे उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये
तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. बलिदान कलवारीचे अर्पण राया जेसूचे, अर्पण राया जेसूचे, समाधान हाडता म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे, दैवीक देणे सर्गीचे. तूं सोम्या मुसो आदारानी बरवसो, साचिये वाटेर सांगात मुसो. तूं सोम्या मुसो आदारानी बरवसो, जाचिये वाटेर सांगात मुसो. काळीज मुचे लाले तांतुका तुझा मोगाळ देवा, नाविशेव मुचे बागार म्हाका, मुच्या कर्या जिवा, मुच्या कर्या जिवा. प्रार्थया. बापा, जेजूचे कोडीन आनी रक्तान ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय. हो जेजू तुजो खरो पूत म्हूण बागेवन मारकून आमकां दाखोवन दिलें. ताणें आमकां शिकयल्या बाबार्थान ती रावोंक, तोंडान आनी लेखणेन तो बाबार्थ परगटोवंक आनी आमच्या दिसपडते जिणेन तो बाबार्थ साक्षी दिवंक ह्या तुज्या सर्गींच्या पोशणान आमकां घटाय मेळ्ळो. क्रिस्त आमच्या सेम्यावर वेम. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोमय आसो. तुमचे सवासो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागता तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परितली तासो कोरो, दिन वासुयो सोम्या सर्वैकाळी, वाकन गाव्या ताका संसाकाळी. ताने सर्गानी प्रीतुम रसलेली, ताका जावन महिमा सदांकाळी. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परविती तासो कोरो, मोगाळ पुत्रा सोवे अवग्वार बरी आशिर्वादी आमकां. भगीन गुरसाचे कुरवेन ह्यो आमकां आमची दुआ आमच्या दुस्मनांतले बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.